येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. चौगांचे आवयक कोण रडटा हे म्हणीचो अणभव हाडून दिता फोंडेचो केटीसी बस स्टँड. चारय मतदारसंघांक लागता. सगळेच मंत्री पूण कोणूच म्हणिना ही आपली आवय. काँग्रेसीचो आदलो आमदार संकल्प आमोणकरान शेवटिले गुंडूरावाचेर बॉम्बगोळे. तिकेट दिवंक सर्वे करूंक मिडिया मॅनेज करपाच्या नांवान गुंडूनच खंय खाले कोट्यांनी. रस्ते चकचकीत केल्या उपरांत पावसान घेतला मातसो विसव. फाल्यां दिसतलें उक्तें मळब. बेश्टी हजेरी लावन वतलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चौगांचे आवयक कोण रडटा अशी अर्थपूर्ण म्हण कोंकणीत आसा. ताचो प्रत्यय फोंडेचो केटीसी बस स्टँड हाडून दिता. 4 मतदारसंघांत तो येता, पूण चारूय वटेन ताची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. चौगांचे आवयक कोण रडटा हे ओपारेची याद करून दिता तो बांदोडेचो आदलो सरपंच राजेश बांदोडकराचो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट. शिरोडे, प्रियोळ, फोंडे आनी मडकय मतदारसंघांक फोंड्याचो हो कदंब बस स्टँड लागता. चारय मतदारसंघांचे आमदार मंत्री आसात. तरीक हो स्टँड महाभारतांतल्या भिष्मावरी शरपंजरी म्हटल्यार बाणांचेर न्हिदिल्ल्यावरी कोण तरी तोंडात उदक घालतलो हाची वाट पळयत पडून रावला. पळयात. गेल्ले कितले वर्सां जाले आमी हांगा बॉम्ब मारीत आसा. हे बस स्टँड जेन्ना हो बांदलेलो तेजे नंतर एकदां हो बस स्टँड हॉटमिक्स जाला. हांवें गेल्ले खेपोय सांगलां. आनी आतां हो बस स्टँड अशी परिस्थितीन आहा की एकदम वायट परिस्थिती ना. लोकांक चलपाक म्हणजे गाडी चलोवपाची सोडून घाल, लोकांक नॉर्मली चलपाक सुद्दां परिस्थिती ना. कित्याक हांगा तुमी सगळें पळयलां की खड्ड्यांनी उदक भरलेलें आसा. आनी जर एक गाडी तेंच्यान क्रॉसींग जाली जाल्यार ते स्कुलाचे कॉलेजीचे भुरग्यांच्या कपड्यांचेर पडटा. गाडी स्कुटरी चलोवपाची परिस्थिती ना. आर्थीक ते बस स्टँडाचे जर स्ट्रक्चर पळयत जाल्यार ते केन्ना मोडून पडत हें सांगून न्ही कळ्ळो. सो आमी हेजेर खूब फावटी आवाज केलो, मिडियांनी खूब हेल्प केला हे गोश्टीक. आनी आयज खंय तरी तेजें रिनोवेशन म्हणून काम चालू आसा. पूण हांवें सदींच सांगलां की तो बस स्टँड रिनोवेट करून कांयच फायदो ना. हे मतदार जरी तो मडकय मतदारसंघाक पडलो जाल्यार हे फोंड्या भागाक हे लोकांक लागणारो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक 4 मिनिस्टरांक हो बस स्टँड लागता. शिरोडा मतदारसंघ, पिरोळ मतदारसंघ, फोंडा मतदारसंघ आनी मडकय मतदारसंघाक. आनी योगायोगान ह्या हितून 4 मिनिस्टर आसा. म्हाड्डोळच्या प्रताप नायकाकय सरकारी यंत्रणेचेर भरोसा ना. ताची उतरां आयकून सोनू तुजो म्हाजेवर भरोसा न्हाय काय हें पद याद जाता. तुमकां जाता जाल्यार पळयात. आनी तेच बरोबर आयकात बस स्टँडाची अवतिकाय वर्णन करपी मच्छिंद्र वाळकेची लाईव्ह कॉमेंट्री. रस्ता पण बरोबर नाहीये. त्याच्यामध्ये आरटीओ ऑफिस आहे. आरटीओला लोक कामासाठी येतात. मी सुद्धा आता आरटीओच्या कामासाठी आलो होतो. कोणी एजेड लोक वगैरे येतात, त्यांनाही त्रास आहे. केटीसी बस स्टँड 2 वर्सां आनी खळखळो जाला. परत पत्रे ते पत्रे पडल्या, डामर तर डामर गेला. आतां कितले डामर घालता, कितें केरोसीन घालता हे तांकां कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां खबर. आनी बस स्टँड तो तर सामकोच जाला भितरलो. तो कोण केन्ना कोसळून पडत सांगपाक आतां तेणें परत काम केलां. तें काम परत कितले वर्सां उरतलें सांगपाक जायना. आज आमी केटीसी बस स्टँडाचेर आसा. हो केटीसी बस स्टँड जो आहा तो बांदोडा पंचायती पडटा. फोंडेचो बस स्टँड पण बांदोडा पंचायती पडटा. पूण ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती पयली जी वायट कंडिशन आसा सारकें वायट आसा. आनी हांगा इतले व्हडले खड्डे पडलेले आसा की जे मोटरसायकल जे आसा तांकां चलोवपाक सामके त्रास जाता. बसी ज्यो आसा बसी हांगा भितर येवप म्हळ्यार खूब त्रास जाता. जे बस स्टँड हांगा जे आरटीओ ऑफिस आसा, आरटीओ ऑफिसांक लोक जे आसा ते हांगा लोक येतात. पूण हे बस स्टँडा वयल्यान वता आसतना इतले त्रास काडटात ते खबर ना. तांची मोटरसायकलचे खिडक्यो जावन पडटात. अशी परिस्थिती ह्या बस स्टँडाची आसा. आनी मुखार बस स्टँड जो आसा तो मोडके हितून सारको आसा. तो केन्ना मोडून पडत हेंय सांगूंक जायना अशें लोक म्हणटात. पण हाजेर आतां गव्हर्मेंट कितलो हें करतलो वो केटीसी कितें हें घेतली हाजेर पळोवया. गोवा365 कृष्णा नायक फोंडेच्यान. रेंव काडपी 3 मजुरांचेर गुळीबार करून बाणसाय कुडचड्यार एका कामगाराक मारपा खातीर वापरिल्ली बंदूक कुडचडेच्या पुलिसांनी जप्त केली. 2 दीस आदीं ह्या खून प्रकरणात अटक केल्लो आरोपी जॉविस मोरायस हाका 3 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरला. आरोपींच्या सांगण्याप्रमाण 12 बोर बंदूक मेळयल्या आणि ती ह्या प्रकरणात जोडल्या. बंदूक विश्लेषणा खातीर न्यायालयीन प्रयोगशाळेत धाडटले. पुलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण वाठारात 2 गटांमदीं जावपी बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या वादाक लागून हो खून जाला.
केपें JMFCन आरोपीक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. गोवा 365 खातीर केपेंच्यान रमेश नाईक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बंद पडिल्ली ट्रॅफिक सिग्नलां आनी वादग्रस्त सबवे हाका लागून वेर्णा जंक्शन मळणाचो सांपळो जाला. उद्देगीक वाठारांत आनी ताचे भोंवतणी व्हांवपी सगळ्या येरादारीचें काळीज हें जंक्शन. पूण नियंत्रण नाशिल्ले येरादारीक लागून फुटपाथा वेल्यान चलपी आनी वाहन चालकांचें जिवीत खूब कठीण जालां. लोकांक धोक्याविणे रस्तो हुंपपाक मेळचो म्हूण बांदिल्लो हो सबवे अनैतीक कार्यावळींचें केंद्र जावन रावला. ह्या थळाचेर 2 खूनय जाल्यात. आतां आसा वेर्ना जंक्शन जे टायटनान जे लोक वेर्ना कामाक वयता इंडस्ट्रियल रेटीन हजारांनी लोक कामाक वयतात आनी हेच जंक्शनार ते आपली बस धरपाक येतात. पूण आयच्या दिसा हांगा जे बस धरपाक येतना तांकां जायते त्रास जातात. जशें की हे सिग्नल जे हांगा आहा ट्राफिका खातीर ते खातीर ऑपरेशनल ना. हांगा कांय वर्सां पयलीं जे हांगा जे सबवे बांदलेलो म्हाज्या फाटल्यान जो सबवे दिसता हो कांय वर्सां पयलीं बांदलेलो तो आयज बंद आहा म्हणजे ओपन आहा पूण लोक यूज करनात. कारण एकूच न्यूसेन्स जाता, मिसक्रियन्स थिंगा बसतात, सोरो पियेतात, भितर सोऱ्याच्यो बॉटली, तशेंच थोडे कडेन कोसळ्ळे आहा आनी काळोख आहा. हेच कारण हा की हांगासले लोक जे हांगा जे येतात वेर्ना तो सबवे यूज करना आनी तेच्याच खातीर हो जो हायवे म्हाज्या फाटल्यान दिसता हांगा जे सिग्नल चलना तरी आसतना लोकांक लायफ धोक्यान घालून क्रॉस करचे पडटात. वेदर ऑथॉरिटीज पुलीस आनी जे हांगा जे वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट हेचेर लक्ष दितले हो एक मोठो प्रश्न आहा. कित्याक जर सकयल्यान वयतले लेडीज येतात कामाक, हजारांनी लोक येतात आनी हे सबवे यूज करतना कितें घटना घडची न्हू. कित्याक की सकयल सोरो पिवपाक बसता हेच्या पयलीं 2 मर्डर जाल्ले आसात आनी तशेंच जर हे सिग्नल हांगा ऑपरेशनल जायना जाल्यार लोकांक रोड क्रॉस करतना एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. तेन्ना पुलीस आनी वेर्ना ऑथॉरिटी आनी तशेंच बाकी हेर यंत्रणा ह्या हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. क्रॉसिंग करपाक त्रास जाता, भरपूर त्रास जाता क्रॉसिंगाक. सिग्नल चलनाय हांगा आनी ते सबवे पोंसून वयपाक केल्ले ते कोणते येवपाक हांव कांय खबर ना तेंची कितें जाता ते भितर काळोख आहा. आमच्या रिपोर्टरान वेर्ना इंडस्ट्री असोसिएशनाचो अध्यक्ष प्रदीप दा कॉस्ताक ह्या जंक्शनाचे जायत वचपी अवतिकायेचेरय प्रश्नचिन्ह उबे केले. आयकात. ॲक्च्युली आम्ही 3-4 वर्सां फाटीं कलरकोनान खूब इनिशिएटीव घेतली टू ब्युटिफाय दॅट एंट्रन्स एरिया अँड टू डू अप द सबवे. जस्ट टू डू अप द सबवे तेणें कितें कमी कितें 20-25 लाख स्पेंड केले. दे पूट न्यू लायटिंग्स, न्यू ग्रिल, पेविंग चेंज केले, पेंटिंग केले, सगळें केलें. And then we had kind of contacted the collector as well as the South Goa SP and the Verna PI then, to man that and ensure that it is enforced. रातचे लॉक करून दवर, दिसाचे ओपन कर, and स्पेशली पीक आवर ट्रॅफिक आसता लोकांक थंय भितरल्यानूच धाड म्हणून. पूण somehow it never took off. ते तशेंच उरले. सो तो एक्सिडंट्स जाता. मदीं मदीं आमचे सिग्नलूय चलना. आतां सद्या रेनोवेशन चालू आहा. सो ते सिग्नल चलना जाल्यार ट्रॅफिक वयता तेन्ना एक्सिडंट जाता. So it is like now white elephant people are not using. It's totally a white elephant. And again, I don't know. I have not gone recently inside to see whether people are also getting back into nuisance value, because there was prostitution going on. Don't body murder is alle bidar. So it's something which is brings down. After amchi to amchi estate is one of the best estates in Goa. But entrance only is kind of putting it down. Whether you will write again to the pool? No, it's more than writing. It's better to engage and talk. Like it's better. I'm planning to meet Verna PI again and take it forward positively. GOA365 हिरू महादेव वेर्नाच्यान. दिगंबर कामत आयज चिंतन शिबीर घेवपाक शकता. पक्ष बदल्लो पूण बदलिल्ले भुमिकेन रोखडोच घाम काडलो. अपक्ष उमेदवार घनश्याम शिरोडकारान दिगंबरान तेंको दिल्ल्या दामोदर शिरोडकाराक हारयलो
हातूंत दिगंबराक कितलो धपको आनी भाजपाक कितलो ताचे वाटे घालचे पडटले. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आनी आदलो काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामत हाणें आदीं केल्ल्या करारा प्रमाण दर एकल्याक 15 म्हयन्या खातीर आपले उमेदवार अध्यक्ष म्हण दवरपाचो आशिल्लो. पूण दिगंबरान मदींच भाजपात उडी मारल्या उपरांत नगरसेवकां मदीं राजकीय भावना स्थलांतरीत जाली. विजय सरदेसायाच्या आदारान घनश्याम शिरोडकारान दिगंबराचो तेंको आशिल्लो उमेदवार दामोदर शिरोडकाराक 15 विरोधात 10 अशा गुणांनी हारयलो. विजय आनी घनश्याम शिरोडकाराक कितें सांगपाचें आशिल्लें तें पळयात. आयचे हे इलेक्शन आनी हे जैत जें जालां हो एक गोंयकाराचो स्वाभिमानी गोंयकाराचो रिस्पॉन्स. बुधवारा जें कितें जालें जें घातकी राजकारण बीजेपीन केलें, जें लग्न बीजेपीन अशुभ श्राद्ध म्हयन्यान जें केलें हाजे विरोधान जे एक सेंटिमेंट गोंयकारां भितर आशिल्लो हो गोंयकारांचो हे रिस्पॉन्स वेनसडेचे पॉलिटिकल डिवेलपमेंटाक. हे करपाक इनिशिएटीव गोवा फॉरवर्डान घेतला म्हणून हांव हांगा आयला. पूण हातूंत काँग्रेसीचोय हात आहा. आज दिगंबर बीजेपीन गेला हाजो अर्थ तो सेंटिमेंट वचूंक ना. सेंटिमेंट वचून आहा म्हणून तो जिखिल्लो आहा आनी हो सेंटिमेंट उरतलोच गोंयांत कितली दादागिरी करून. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हाजे पयलीं ताणें केल्लें आहा मांद्र्या बी रोखडेंच नो कॉन्फिडन्स घालप. नो कॉन्फिडन्सा घालून दादागिरी करून कॅमेराचेर फोटो मारून मतां मारतले, क्लास 1 ऑफिसरांचेर प्रेशर हाडून अशें करून राजकारण जायना. जाता जाल्यार मडगांव जे क्रम्बल जाता जी आमची म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग पयलीं ही म्युनिसिपालिटीची बिल्डींगूच खवसपाचे लायनीन आहा, डिजेबल्ड फ्रेंडली ना. म्हजो आज डिमांड आहा की म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग फातोर्डा व्हरची नेक्स्ट टू शेटये स्ट्रीट थंय आमी फिलिंग केला थंय मडगांव म्युनिसिपालिटीच शिफ्ट करची. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन म्हजी कळकळीची विनंती आहा. आज हँडिकॅप्टा खातीर हायकोर्टान जजमेंट जाल्लो आहा की डिजेबल्ड फ्रेंडली बिल्डींग आसची पडटा, टॉयलेट्स फॉर वुमन आसचे पडटा, टॉयलेट्स फॉर डिजेबल्ड आसचे पडटा. हें कांयच ना हांगा. आनी हे मडगांव इज अ प्रोग्रेसीव सिटी. सो ताजे खातीर हांव गणेशामा कडेनूय मागता की तांणी स्टेप घेवचे की म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग बरी पयलीं करची. म्युनिसिपालिटीन रॉट जो आहा जो सिस्टेमीक रॉट जाल्लो आहा, कोण वर्कर काम करनासतना जे हफ्ते सगळे घेवपाचे चालू आहा, जाचे खातीर मडगांव क्रम्बल जाता तो मॉडेल आतां सोडचो. आतां फॉरवर्ड मॉडेल एडॉप्ट करपाची गरज आहा. आजचो हो ऐतिहासीक दीस शुक्रार देवी महालक्ष्मीचो प्रसाद म्हाका आज जाल्लो आसा. हांव सगळ्यान पयलीं म्हजे कावन्सिलर, म्हजो फ्रेंड गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय, म्हजे कलीग दुसरे कावन्सिलर, म्हजे दुसरे कलीग कावन्सिलर सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता. आज म्हाका 15 वोट मेळिल्ले आसा. हांव एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. फाटले 15 म्हयन्यान हांवें म्हजो प्रिडिसर आशिल्लो बाब आमचो लिंडन तेजे कडेन तेजे बरोबर रावन हे थोडें कितें शिकून घेवन दो हांव सिन्सियर पूण तेजे थोडे बार शिकून येतलें हांवें तेजे पेशन्स हें सगळें शिकून हें गरजेचें आसा. आनी आज हांव ह्या तेज्याच चेराचेर हांव बशिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पहिली क्रूज लायन 30 सप्टेंबराक येतली अशें MPAचो अध्यक्ष वेंकटारामण अक्काराजून सांगलें. क्रूज लायनर सुरक्षा एजन्सी आनी MPA ऑथॉरिटी येवपा संदर्भात भागधारकां कडेन बसका घेतल्या उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. महामारी सोंपपाक लागल्या देखून क्रूज उद्देग परतून एक फावट चालू जाला. एका वर्सा परस चड काळ उपरांत गोंयाक पयली क्रूज लायनर मेळपाची आसा. MPA ह्या पर्यटन हंगामात 56 क्रूज जहाजां, 21 आंतरराष्ट्रीय आनी 35 देशी जहाजां येवपाची अपेक्षा दवरतात. पयली देशी क्रूज जहाजां 28 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर ह्या काळात येतली, जाल्यार आंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाजां ऑक्टोबरात गोंयांत येवपाक लागतली. MPA 74.11 कोटी रुपया मोलाचे नवे बांदकाम हातात घेता
आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल 55,000 चौखण मिटरात पातळा. 30 सप्टेंबर 2023 मेरेन ते पुराय जावपाची शक्यता आसा. आयकात. By the end of the next month, September 28th to 30th, the first domestic call is going to come. Then later part of the month, in the month of October, the international cruise will start. This will be up to April, fair season. And we expect more than around 21 cruise vessels international, around 35 cruise vessels domestic. And as you all know, the international cruise terminal at Goa, we have started a new cruise terminal construction at a cost of 74.11 crores. And the new cruise terminal will be 55,000 square meters in area. And this will be completed by 30th of September 2023. Till that time, we will be operating the domestic as well as the international cruise from the existing old cruise terminal. मजगती MPN चलयल्ली हॉस्पिटलां आनी शाळा खाजगी जातली अशी माहिती अध्यक्षान दिली. पूण ह्या संस्थांनी काम करपी थळाव्या लोकांक ताचो परिणाम जावचो ना अशेंय ताणें सांगलें. आयकात. We are trying to go on PPP models so that the larger population will get the benefit. When Port runs the school, there is a limitation regarding the space, there is a limitation regarding the seats, there is a limitation regarding the scope. We want to rope in the private players so that more people can get the benefit of right to education. More people can have more educational facilities, larger population, and better education also. And definitely when we go for outsourcing or PPP model, when we rope in a private player, they can't charge as they like. The main objective is to serve the society, to make the education affordable for the local population. Keeping these things in mind, we'll definitely do as per the policies of the government of India. गोवा 365 खातीर मुरगांवच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काँग्रेसीच्या फुटीर आमदारांनी न्हय, काँग्रेसीचोच गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव आनी KC वेणुगोपालानच तिकेट दिवपाक सर्वे करपी निरीक्षकांक आनी मिडिया मॅनेज करपाक कोट्यांनी रुपया घेतल्यात असो बॉम्बगुळो कमळावासी जाल्ल्या संकल्प आमोणकारान शुक्रारा घालो. बुधवारा काँग्रेसीचे 8 आमदार हाताचो सांगात सोडून भाजपात गेले. CLP आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सगळ्यात फुडें. त्या उपरांत पत्रकार परिशदांचो पावस पडपाक लागला. भाजपाच्या माचयेवयल्यान आयज मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान थेट गुंडूरावाचेर फारपेट केले. आयज दिनेश गुंडूराव जो उलयता, आयज खरे पयशे घेतला जाल्यार दिनेश गुंडूरावान घेतलेले आसा. आयज खरी जर बोल्सां आपली भरलेली आसा जाल्यार दिनेश गुंडूराव आनी आमचो KC वेणुगोपाल हे दोगांनी भरलेले आसा. तुमकां मुद्दाम उगडास करून दिवपाक सोदता, जेन्ना काँग्रेसीची टिकेटी डिस्ट्रिब्युशन जाताली आनी जे डिस्ट्रिब्युशनाच्या टायमार काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते असलेले, जे हार्डकोर सपोर्टर्स असलेले, जे वर्कर्स असलेले, जे कितलेशे लॉयल काँग्रेसमॅन असलेले, आयज त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ते लोकांक तिकेट ना दिता नवीन जशे बिझनेसमॅन असलेले, नवीन जे लोक असलेले, जे पयशाकार लोक असलेले, यांचे कडसून हे दिनेश गुंडूरावान आणि KC वेणुगोपालान यांचे कडसून पयशे घेवन तांकां तिकेटी दिल्ली आसा. टोटल कांय ना म्हणल्यार 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा 40सून, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी करोडांनी पयशे घेतलेले आसा फक्त हे तिकेटी दिवपाक लागून. आयकात संकल्पाचो दुसरो आरोप. दिनेश गुंडूरावान वेंचणुका वेळार बंगळूरच्यान सर्वेयर हाडिल्लो. कसलोच सर्वे करिनासतना ह्या सर्वेयराक दर एकल्याक 50 लाख अशे 40 मतदारसंघांतल्यान मेळून 20 कोटी दिल्यात असो दुसरो बॉम्बगुळो ताणें गुंडूरावा वाटेन शेवटिलो. जेन्ना इलेक्शन चलताले तेन्ना तेंच्यांनी सर्वेयर हाडले दिनेश गुंडूराव. हे सर्वेयर खंयसून हाडलेले? सगळे बेंगलोरसून हाडलेले, आपल्या स्टेटीनसून हाडलेले. आनी हे सर्वेयर कित्याक हाडले म्हणजे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून
कॅन्डिडेटाची तांकां नांवां दिलेली कोण कोण बाबा जिखूंक शकता ही सर्वे करची म्हणून. आयज तुका हांव सांगता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कसलीच सर्वे जावना, कितलीशे कॉन्स्टिट्युन्सीन सर्वेच म्हणटा ते जावना. बट एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीचे सर्वे करपाक लागून 50-50 लाख रुपया तांकां पेमेंट केलेलो आसा. 40 कॉन्स्टिट्युन्सीचे 50 लाख रुपया पेमेंट केलेलो आसा. 40 कॉन्स्टिट्युन्सीचे एका कॉन्स्टिट्युन्सीक 50 लाख रुपया. सो 40 कॉन्स्टिट्युन्सी तुम्ही चिंता 20 करोड रुपया डायरेक्टली तेंच्यांनी घेतलेली आसा. ही कंपनी ही जे हाडलेले ते त्याने स्वतःचे आपले बेंगलोरासून आपल्या स्टेटीनसून हाडलेले. इतलेच न्हय तर मिडिया मॅनेज करपाक खंय बंगळुरच्यानच एजन्सी हाडली जिका 200 कोटी रुपया दिल्यात. संकल्पाचो तिसरो बॉम्बगुळो. इलेक्शनाच्या निमतान मिडिया मॅनेजमेंट करपाक लागून एक तेंच्यांनी एजन्सी हाडली. सगळे मिडिया मॅनेज करतले, होर्डिंग्स करतले, सॉंग्स करतले, सगळे पॅम्पलेट्स करतले, मॅनिफेस्टो करतले. हेच्या लागून एक मिडिया मॅनेजमेंट करपाक लागून एक एजन्सी हाडली. आणि ही एजन्सी खंयसून हाडली? सेम परत बँगलोरसून. आमचे बाकीच्यांनी कोटेशन दिलेले, कितलेशे कमी कोटेशन दिलेले, गोंयसून असलेले, बाकीचे दिल्लीसून असलेले दुसरे. पण हेंच्यांनी प्रिफर केली फक्त बँगलोरसून कर्नाटकासून ती एजन्सी घेतली. आणि तेका काय ना म्हणल्यार ते एजन्सीक पे करपाक लागून 200 कोटी रुपया ते एजन्सीक पे केले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. 5 खेपे IPL चॅम्पियन जाल्ल्या मुंबय इंडियन्सान शुक्रारा IPL 2023 सावन दक्षिण आफ्रिकेचो दिग्गज खेळगडो मार्क बाउचर मुखेल कोच म्हूण नियुक्त करतले अशी घोशणा केली. मुंबय इंडियन्सान झहीर खान आनी महिला हांगा संवसारांतली ब्रँडाची स्थिती बळिश्ट करपाच्या हेतान नव्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. त्या उपरांत कांय दिसांनी बाउचराची नियुक्ती केल्या. सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दादलो राष्ट्रीय संघाचो मुखेल कोच आशिल्ल्या बाउचरान ह्या सप्तकाचे सुरवेक येता ते T20 विश्वचषक सर्ती उपरांत आपूण हे जबाबदारेंतल्यान मुक्त जातलो अशें सांगिल्लें. बाउचराची कारकीर्द बऱ्याच तेंपाची आनी शानदार आसा. ते भायर एका यश्टीरक्षकान सगळ्यांत चड कसोटी सामने बाद करपाचो विक्रम आपल्या नांवार नोंदयला. निवृत्ती उपरांत तांणी दक्षिण आफ्रिकेंतल्या उच्चस्तरीय क्रिकेट फ्रँचायझी आशिल्ल्या टायटन्सांक प्रशिक्षण दिवपाची सुत्रां हातांत घेतली आनी तांकां 5 देशांनी जैत मेळोवन दिलें. 2019 वर्सा ताका दक्षिण आफ्रिकेचो मुतेज प्रशिक्षक म्हूण नियुक्त केल्लो. जंय ताणें 11 कसोटी जैतां, एका दिसाच्या सामन्यांची 12 आनी 23 T20 जैतांची निर्मिती केली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटले कांय दीस सेगीत चालू आशिल्ल्या पावसा उपरांत फाल्यां सावन राज्यांत वत पळोवपाक मेळटलें. कांय कडेन हय न्हयचो पावस हजेरी लायतलो जाल्यार कांय कडेन सुकें उरतलें. पावसान उणाव जाल्ल्यान तापमानांत वाड गरमी अणभवपाक मेळटली. चडावात आनी उणें तापमान 30 ते 35 डिग्री उरतलें. ह्या सप्तकाचे अखेरेक आनी फुडल्या सप्तकांत वातावरण थंड उरतलें. हवामानाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी कांय वाठारांनी पावस शिवरतलो. शेनवारा चडावत तापमान 30 डिग्री जावन गरमी वाडटली. दर्यादेग वाठारांतय हवामान शांत जाल्ल्यान नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. 20 तारखे मेरेन हय न्हयचो पावस. गोंयांत हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.